मॉर्निंग एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आवाज ना रे. हा पडा चहा पडवून ना न्ही बापाच्या पुताच्या. आता आम्ही सकाळ झाली वयता आम्ही पणजी. फाल्यां आयज लगीन न्ही तुशीचे. हा ती म्हणटले आमचे म्हणून. सो वयता पणजी सगळें ते सामान बी हाडपाक. सो ब्रेकफास्ट बीन करूंक ना. तो म्हटलें आयज अर्बन अन्नान करया म्हणून. खूब दीस जाले वचूंक ना न्ही ताका लागून. लास्ट टायम गेले तेन्ना डोसाची टेस्ट मातसो डिफरंट आसलेलो. आयज पळोवया म्हाका टोटल डिफरंट जातलें. स्टार्टींग तांचे बरें आसतालें, आतां सामकें तें चेंज जालां हेंचें. आतां पळोवया खूब तेंप जालें वचूंक ना. तो म्हटलें आयज चाय पिवन तशीच आमी पणजी वयतलीं. पावता हांगासरूच पर्वरी. ट्रॅफिक स्टार्ट जाला लायन गाडीची. हय ओके चला मग तुमकां अर्बन अन्ना मेळटा. ओके चला. सो आतां आमी पावला कोकेरे कोळे. पोटांक भूक लागला, पोटांक च्या ना आनी हांगा ट्राफीक पळयात. तूं कसो वयता तसो भितरल्यान? शी बाय 9 जाली न्ही ताका लागून कामाचे सगळे लोक गडबड. एकलो दादलो बायक घेवन पडलो. हय ब्रेक मारला ताणें ताका लागून. तूं कितें हाय म्हणना सगळें? हाय हाय तूं न्ही हेका हाय म्हण मरे. मागीर म्हणटा काय पोटान च्या पडला तेन्ना. ओके कसो वयता भितरल्यान? हांगाय ट्राफीक. वय देवा. बायक बरें, एक कारान हेच प्रॉब्लेम जाता. तूं सावकाश चल. तूं पावले आमी जस्ट लागीत न्ही अण्णा कडेन. चल घाल घाल गरम आते. च्या सांगला. सो जालें आमचें चाय पिवन. पयलीं भशेन ना आतां. टेस्ट आसा म्हणजे आहा तशीच टेस्ट आसा, पण ते मसाला डोसा भितर ते हे लायताले पळय आतां लायना. पावडर लायताले एक आनी खावंक बरें लागताले. ताका विचारूंक ना म्हाका खबर आहा. हांव एक दीस विचारतलें तांकां. आयज काही गर्दी पडला, लेट जालें न्ही आमकां. 9:30 9:30 न्ही खूब लोक येतात. भितर न्ही एक बरेंशें तें पावडर लायताले, रेड कलर पावडर म्हणजे शेंगदाण्याची आसता ते पीनट पावडर कितें तरी. ते लायत ना. बाकी सगळे भाजी जावं सांबार तरी हांव खायत ना, होच खाता. चटणी बिटणी बरें आहा, फक्त ते भितर पावडर लायना. सारके स्टार्टिंगचे बरें आसतले. आयज फर्स्ट टायम हांवें चाय घेतला. फिल्टर कॉफी हेणें घेतलें, च्या घेतलें हांवें. जालें चाय पिलें. हेणें इडली सांबार घेतलाय. खायना हांव पावलो. सकाळ उपाशी बसता. फक्त आपल्याक हें दी खंय बादाम मिल्क. हांवें जबरदस्ती घेतला इडली सांबार. एक इडली खाला, ते सुक्का. असले आमचे मेळटा ते खायनात. मागीर घरा वयतलो सोदतलो डब्यान कितें आहा तें असले खबर आहा. ओके चला आतां वयता डायरेक्ट पणजी मार्केटान वयता की सगळें एकूच कडेन सगळें मेळटा न्ही ताका लागून लग्नाचें सामान. ओके चला. तो एक उरला पळय गे लास्ट पळय हो. बरं न्ही बरं. काय ओके खूप कमी आसा. मला अशें भरताले. आणि ते मिक्स घाल 100 रुपयाचे. 1 2 हय 1 2 3 पप्पल ते घाल. इले घाल रे. बिल्लू. सो जालें आमचें सगळें शॉपिंग. आनी शिव जाला हांगासर पोटली बाबा. तोतापुरी खूब येयला हे पळय. तोतापुरी शिवनाथ पळय तर पोटली घेतली आनी खांद्यार मारले सारके. सो जालें आमचें सगळें घेवन. टेंडर कोकोनट 100 घेतलेले. टेंडर कोकोनट 300 रुपया. हांव म्हटलें 300 रुपया कशे. पळय जाल्यार 60 रुपया एक कय टेंडर कोकोनट. 40 रुपया आसलेले. म्हाका खबर ना.
₹60 50 रे ओके डायरेक्ट 20 वाडपाचे सगळं वाडलं आता कितें खावपाचें कितें पिवपाचें चल जालें सामान घेवया म्हणटाचें हें आता बॉब मारता म्हाका जालें 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 करता टाइम वेस्ट करप ना कितें टायम वेस्ट कितें घेतला हांवें काय घेवंक ना घेवंक जाय थोडे फुलां तेंडे घेवंक जाय न्ही. फुलां घेतला आणि ते तुळशीचे सामान आणि कांयच घेवंक बापरे. ना भाजी बी काय घेवंक ना हांवें आसा फ्रिजीन तशें बेश्टी मम्मी बी बॉब मारता फ्रिजीन थोडें आसा त्यामुळे पळय खाली करया ओके सो सगळें जाल्लें आसा वो न्हिदर उठलो आता चला घराच मेळटा सो येताना एक जालो एक्सिडंट आता एक जालो पळय बायक पडला तो कोण तो खंय हा तो खंय हा तो तो भुरगो पडला बाई. भुरगो पडलो दिसता खंय मॅन तो भितर वयता वयता. हा तो भुरगो भितर वयता वयता. शी बाय तो जस्ट पावली आमी भायरसून आयले न्ही सामकें हें आता कसले वॉच सामकें कितें दुखता कोकोनट घेवन येयल्ले कितें रे आं कोकोनट घेवन येयल्ले ते आनी रावन पिवंक ना सारकें टायम जाता मातशें तो गेलो आमकां ड्रॉप करून गेलो तो घरा घेवन येयल्ले तूं एक पी घे पिले मम्मी एक पी म्हटलें सो सामान बी काडलें मम्मीन हांगा तुळस बिळस सगळें वॉश करून दवरलें एक्चुली म्हाका काल करपाचें आसलें तिणें केलें मम्मीन बरें ताका वॉश केला दाखयता तुमकां सो हें पळया बरें ताका वॉश केला चकाचक दिसता आनी ते मम्मी आतां हाडलेले पळय हांवें सगळें लायलां हांगासर हेणें हें पळयात सगळें लावून दवरलां आमी रातचें पुजा करतले आयज जेवणाचे मेन्यू काय स्पेशल ना मम्मी पप्पाले आपूण दाळ करता कसो दाळ घे तूर दाळ कितें कितें करया दाळ नाका खंय कितें करया मम्मी मेळटा मागीर हांवें म्हळ्या हां कितें करता चित्रण चित्रण करणार रे कसं चित्रण मुगा डाळ घालून करतो खिचडी खिचडी आणि किती करूया खिचडी करता खंय कर असो कितें कर खिचडी कर एकू टाइम मेथी असलेली मेथीची भाजी करता आणि हांवें हें हाडला स्वीट पोटेटो तेजे मम्मी गोडशें करता खंय ते तुमकां आयज हांव शेअर करता केन्ना हांवें शेअर करूंक ना एक्चुली ते काल करून आसलेले आज बी करता आज बी करतात मम्मी करतात नाल्लाचो रोस बीन वांटून न्ही ती करता गोड बी घालून बरें आसता ते स्वीट पोटेटो ओके जस्ट हांवें हाफ किलो हाडले हाफ किलो म्हाका तिनूच येयले हय ₹80 किलो पावले ते हाफ किलो घेतले मागीर तकलेन येवंक ना ते मम्मी आज खिराची खीर बीन करते म्हणून सो कर म्हटलें बेश्टे बॉयल करून खावपाक पेक्षा खीर केल्या बरें सो ताका आतां वॉश करून दवरला मातशें तें उदीक घालून दवरला माती आसता न्ही हेजे आयज तुमकां हेजे रेसिपी येतले भाजी दवरला भाजी करतले आयज सिंपल तुळशी लग्नाचे स्पेशल काय नाही कितें तू मरे एक धर काय पिणार रे ग्लासान घालून पिवचे पेक्षा डायरेक्ट घेता आनी पिता अर्ध पांयार अर्धे कपड्यार असोच जीव खाता सारको कर पडटा मरे ऋत्वीक सो आतां न्ही हांव घालतलें रंगोली कित्याक तुमकां खबर आहा न्ही म्हाका रंगोली घालपाक टायम लागता सो टायम आसा न्ही आतां मम्मी म्हणपाली आपूण खिचडी करता खंय खिचडी आनी भाजी करून दवरता मागीर ते तुमकां रेसिपी शेअर करता स्वीट पोटेटोचे ओके आनी हांवें न्ही एमेझॉनासून हें ऑर्डर केल्लेलें म्हणजे रांगोळी घालतना बीन ते हांव प्लेट्स बीन दवरून करता न्ही सो रिंग मेळटा पळय अशें न्ही रिंग मेळटा हे व्हडले साय धाकटे साय धाकटे 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 हे पळय अशें आहा बरें पडटा घालपाक बी रांगोली आनी प्लेट्स सायज मेळना न्ही प्लेट बीन तितले घरान आसता न्ही प्लेट बीन सो अशें बरें पडटा सो हें ऑर्डर केल्लें हांवें केन्ना हें रंगोली करपाक सदां आमगे काय रंगोली बीन घालना फक्त दिवाळी आनी हेका तुळशी लग्ना ना बाकीचे टायमार घालता आमी जस्ट सायडानूच एक दोन अशें सिंपलशें घालतात सो म्हटलें आतां टायम आसा घालया म्हटलें मागीर आनी जावचें ना एकदां जिवन न्ही म्हाका काम करपाक जायना झेम येता सारकें ताका लागून सो म्हटलें आतां करया टायम आसा तो बरें मम्मीचें जातलें करून मागीर आमी तें गोडशें आयज स्वीट रेसिपी तुमकां शेअर करता ओके चला रांगोली काडटना व्हिडिओ काडचें ना हांव आनी तुमी म्हणटली पळय तूं बसून रांगोली काडले तुका पांय दुखता कितें करचें पडटलें काडूंकूच जाय न्ही पांय दुखता म्हणून अशें बसूंक जायना कामां करत रावंक जाय ताका लागून आनी चड व्हडलें काडचें ना हांव जस्ट धाकटेशें काडटलें हांव जस्ट धाकटें सिंपल अशें ओके काडून घेता रंगोली आनी मागीर तुमकां दाखयता ओके तूं काड रे पयलीं हांव पयलीं रंगोली काडून घेता दाखयता तुमकां मागीर ओके आतां ऋतुकान गणपती काडला खंय जालें चल
सो हे पळयात जाले काडून आणि रातचे मागीर हांव ते कॅन्डल्स ऑन लायतले. हे पळय खूब सिंपल धाकटेशें काडलां हांवें आनी दारार बेश्टें काडलां सिंपल. आनी हांगासर न्ही बरें उदीक घातलां आनी फुलां दवरलां. आनी तुळशी कडेन न्ही कांय आमकां अशें रंगोली बीन घालूंक मेळना कित्याक लागत ना घालपाक. सो थंय हांव कांय घालना. पळया मागीर बारीकशें अशें फूल बीन काडलें शू आयलो. हय ओके. सो तुमकां दाखयता आतां हांव मम्मी गोडशें करता स्वीट पोटेटोचे रेसिपी शेअर करता. ओके चला. स्वीट पोटेटो आमी करतले आतां स्वीट. आनी हांगासर पळयात हांवें न्ही हे स्वीट पोटेटो तुमकां जाय तितले घेवपाचे. ओके बरें एका उकडून घेतला. उकडून न्ही कट करून घेतला. रफली चॉप करून घेवपाचे. आनी हांवें गोड हे जे बावल आहा पळय इतले गोड घेतला. जितले तुमकां गोड कमी चड जाय त्या प्रमाणे तुमी गोड घेयात. आनी हांवें घेतला अर्द नाल्लाचो सोयन घे अर्द नाल्ल ग्रेट करून घेतला. आनी जस्ट एक 3च घेतला हांगा वेलची. ओके आतां हें वांटून घेवंक जाय आमकां. सो ओके घालता घाल. सो मिक्सरान न्ही सोय घालून घेवंक जाय. आनी हें वेलची 3 घालता मगे. थोडेशें उदक घालूंक जाय. फायन वांटूंक जाय की कसली हय फायन वांटून घेवंक जाय की थोडेशें उदक घालता घाल. सो हितून न्ही म्हणजे हें काडून वेलची तेजी बियो काडून घालपाची हितून. हें पळय अशें काडून घालात. आनी जे हांवें हाडलेले पळय आयज स्वीट पोटेटो स्वीटूच ना. स्वीटूच ना. ओके आतां हें न्ही आमकां फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हें वांटून घेतलें सोय न्ही आमकां हितून घालून घेवंक जाय स्वीट पोटेटो भितर. हितूनच न्ही पळय आतां आमी वांटून घेतला हितूनच न्ही मातशें गोड न्ही वांटून घेवंक जाय. उदीक घालूंक जाय. आनी इल्लेशें उदक घालूंक जाय खंय. सो थोडेशें उदक घालता एक 1/4 कप. आनी हें मातशें आमकां वांटून घेवंक जाय. पळयात गोड हांगा वांटून घेतला तें घालता हितून. थोडेशें उदक घातलें हितून वाडटा न्ही घाल. सो हें आनी आतां बरें मिक्स करून घेवंक जाय. रोखडें आतां हें व्हडलेशें कांय ना. ओके सो जालें. स्वीट पोटेटोचें कितें हेसाळ म्हणटाय का हेसाळ रोखडे आतां ते आतां खावपाचें रेडी. हें रेडी ट्राय करून पळयात. ओके बरें जाता खावपाक. स्वीट तुमकां अशें उकडून खालें न्ही हांगा शिरकाता बीन तेजे पोटेटो अशें बारीक चॉप करून तुमी अशें केलें न्ही खावंक बरें लागता. घे शिवनाथाक न्ही जेवच्या पयलीं दिवंक जाय नाल्यार खायना तो मागीर स्वीट बीन. स्वीट पोटेटो स्वीट केला. आनी आयचे मेनू पळयात. आयज सादा मेनू तुळशी आयज नुस्तें ना न्ही ताका लागून न्हिदलो तो वचून. न्हिदो न्ही हें आसा खिचडी. खिचडी सुकाला मागीर खिचडी मातशी पातळ आसता उदीक कमी जालें. आनी हांगासर आसा हें न्ही भाजी पिड्ड्यार जातलें म्हणून आयज केलें. आनी स्वीट पोटेटो हेसाळ काय लोणचें पापड जाय म्हणटा लोणचें सिंपल जेवण. आयज तुळशी लग्नाचें स्पेशल हें चिंतलेलें पुरी बिरी छोले बिले करया म्हणून जायना वाज करपाकच आसूं खिचडी सिंपल जेवण. ओके चल खा तें. ओके जेयता आमी जेवण डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा. ओके लग्ना या तुमी सगळ्या लग्नाक. ओके चला. सो आमी न्ही रेडी जाल्ले आसा. पयलीं म्हाजे लूक दाखयता. न्यू साडी न्यू हें ऑलरेडी घातला हांवें. तूं कोण आपयला हो पळय जालें आमचें. सो हें पळयात हांव रेडी जाल्लें आसा. आनी हें साडी अशी न्यू ना ओल्ड साडी. हें रेअरली अशें चड घालना न्ही हांव. आनी हें ब्लावज हा पळय म्हजे भयणीन शिवलेलें हें पळय अशें आहा तें बरें शिवता डिजायन. ओके सो आमी सगळीं रेडी जाल्ले आसा. आतां फक्त पुजा करूंक जाय. सो म्हटलें भायर दिवो लावया म्हटलें. दिवो लावया ना बरं तू भायर लाय. लागीं यो बंद कर. आमच्या घरात सगळे एसी फॅन सगळे ऑन. गरमी आता बाबा काय पुता गुड नो सावकार रांगोळी पळय माझे. आता लागीं यो पयस वचनाका हां ओके.
ऍक्च्युली हे शिवनाचा माव असले असू मम्मी माळता हे का बांधतोय ते गुलाब हा गुलाब हा हे अंगात गुलाब बांध येस नी चल करूया स्टार्ट येस कशी असतं कमेंट करा मम्मीन म्हाका माळायला चल ओके दाखयत तुमकां आमी कितें कितें अशें नैवेद्य दवरता तुळशीक दाखयत तुमकां ओके या न्ही चल या. स्टार्ट 7 जाली गो चल यो यो लाईट सो हांगासर पळय फुलां बिलां रेडी आसा खजूर मागीर चुरमुरे आनी हांगासर न्ही फोव आनी गोड घालून अशें कालयला आनी शुगर केन आमगे आयज अशें कोण येना आयज आमगे एक आमीच करपाचें आनी आमीच खावपाचें 5 दीस आसा हें 5 दीस तुमी केन्नाय अशी पूजा करूं शकता आमी आयजच केलें आयज आयज एक्चुली मेन न्ही ताका लागून आयलो भटमाम भटमाम आयलो आयलो चला स्टार्ट करता पूजा माझे पाय पडटा सर कित्याक आयज कितें माझे पाय पडटा कित्याक तर जालें आमचें पूजा हो पळय बरें बुद्धी येवन चेडे सो आतां आमी केलेले प्रसाद आमीच खावपाचे सो आमच्या न्ही नेबराक दिता सो आमचे नेबर आनी तेमगेर फ्रायडे करता पूजा आयज करना ताका लागून दिवन यो चल बेगिना खावया आमी फ्लॅटांनी मजा ना अशी ना या घर बरी अशें घर आंगण बी आसलें न्ही खूब मजा येता भायर अशी रांगोळी घालपाचें तर आमी बसले हांगा हेजे दात गेले शुगर कॅन खाव म्हटल्यार दात ना खंय म्हाका न्ही अशें रेडीमेड काडून दिलें आनी हांव बरें खाता बरी दिसता काडून न्ही डायरेक्ट तोंडाक घालपाचें खावपाचें गोड आहा कितें खावं ना रित्री गेलो नेबराक दिवपाक न्ही तेंगेर बसला होच करता तूं केन्ना पळयता केन्ना तेंगेर वचूंक मेळटा केन्ना तेंगेर बसता ताका काडून दवरला तें पळय तो ना आतां आमी वयतली आमचे एक नेबर आहा त्या ब्लॉकार रावता तिणें म्हाका मॅसेज केलो यो म्हणून आतां आमगेर तो म्हटलें काय जस्ट वचून येवया म्हणटें आनी हांव साडी चेंज करता हांव म्हाका जायना सो जस्ट तेंगेर वचून येता ओके पळया चला तांदूळ हापला जागो पावना न्ही त्या प्रदक्षिणा काडची जाता तर तुका पळय चल येवया फूल घाल देवाक फुले दोन फुले बाय फोटो काढ त्याला त्रास जाता भितर सो हेंगेर बरे फुलां बी जाला तिका खूब लायक झाडां बी लावपाक बीन पळय बरें लायला आनी तेंचे वयर टेरेस तांकां न्ही वयर टेरेस आहा तो बरें गार्डनींग केला पळया गेल्यार न्ही तुमकां दाखयता वयर सो हो न्ही टेरेस तेंचो खूब लायला झाडां हे पळयात कितली झाडां लायला पळय आ वयर हेंकां मेंटेन करपाकूच पुरो आ वयर वर्साक 2 दां आमी रिपोर्टिंग करता रिपोर्टिंग 2दा आनी आमी
कितें करता न्ही आमच्या घरांतले वेट वेस्ट आसता म्हणजे आ फ्रुट्सांची पिल्स भाजयेचे पिल्स सगळे हे करतात आणि घराकडे घराकडे तुम्ही कंपोस्ट करता आणि ते घालता तेच घालतात बेस्ट जाला chemical. बरें जाला पळय हें आसा कंपोस्ट ते घरात केलां हें पळयात आनी तेच ती घालता झाडाक म्हणून ती झाडाची बरी जाला झोपाळो घातला न्ही बरें हांगा बसून चाय पिवपाक सो हांगा पळया मनी प्लांट कितले व्हडले बरें दिसता सारको पडटलें हांव आनी हांगासर पळयात मनी प्लांट कितले डिफरंट डिफरंट आं पळय पावली आमी घरा ओदोळूच जालें लगीन आतां म्हणटा आपूण शिणात लगीन येता खंय परत तुळशी लगीन जालें न्ही आपूण आतां खंय ओद आमकां कोण मेळ्ळो भायर आमी भायर गेल्ली न्ही खंय रे शिवनाथ कुर्ता बिर्ता घालून हांवें म्हणटा आयज लग्न न्ही ना आपूण चिंतलो शिवनाथ आनी लग्न बी जाता दिसता म्हणून तो मेळ गौतम आपूण चिंतलो की शिवनाथ बी परत लग्न जाता दिसता म्हणून कुर्ता घातला खंय ओके जर पावले आमी ओदोळ जेयली बीन तर म्हटलें व्लॉग एंड करया आनी जशें आमगे करता पुजा तेच तुमकां हांवें शेअर केला जालें आनी कितें उरला फेस्टिवल आनी कांय ना सगळें जालें आतां उरला क्रिसमस हांव दुबयचे व्हिडिओ पळयता तूं आमकां ते दुबयचे व्हिडिओ दाखोवन आमकां हें करनाका आं चल चल पुरो दुबयचे व्हिडिओ दाखोवन आमकां दुबय वचपाची याद येता मागीर परत परत हय ओके सो व्हिडिओ एंड घेता नांव घेता नाव रीड करता थोड्याची ओके सो नाव घेता म्हाका एक कमेंट केल्ले गोवन हार्टेड बॉय आपलें नाव घेयत ना सॉरी हां प्लीज बेजार जायनाका गोवन हार्टेड बॉय म्हाका प्लीज तूं कमेंट परत कर आनी तुजें नांव म्हाका खरें कितें नांव आहा पळय तें म्हाका धाड नाव घेतल्यार न्ही मातशें बरी दिसता अशें तुमचें तें वयर नांव आसता न्ही तें अशें गोवन हार्टेड बॉय आनी कितें आसता नांव न्ही तसलें म्हाका घेवंक आवडना तूं म्हाका प्लीज रिप्लाय कर कमेंट कर एक व्हिडिओन ओके आनी तुजें खरें नांव कितें तें सो नेक्स्ट टायम तुजें नांव घेता आनी बेजार जायनाका तू कमेंट करता म्हाका खबर आहा म्हाका तुजी कमेंट आसताच ओके तू बेजार जायनाका ओके गोवन हार्टेड बॉय नेक्स्ट आसा जोसिलीन फर्नांडीस कॅरल कॉस्टा पोर्की म्हणून आसा पोर्कीन म्हटलें की तूं केन्ना हांगा वयतलें काय म्हणून ओल्ड गोवा एक्सपोजिशनाक न्ही ना वयतले आमी आतां दिस टायम खूब दिसा न्ही ते जेन्ना शिव टायम मेळ्ळो मातशी गर्दी कमी जावं न्ही दिसा वयतलीच ते आमी सोडचे ना ते वयतलेच आमी ओके तेजे व्हिडिओ तुमकां पळोवंक मेळटले नेक्स्ट आसा जॉयफूल आर्टिस्टीक एडवेंचर तेकाय सांगता हांव प्लीज तुजें नांव म्हाका कमेंट कर ओके जॉयफूल आर्टिस्टीक एडवेंचर मागीर आसा फातिमा स्क्वेरा ओफिलिया डायस डोरोथी आनी सुनीता सो हें नांव आसा ओके सो आयचो ब्लॉग कशें आसलें कमेंट करा आनी आईची रेसिपी ते स्वीट पोटेटो गोडशें आं न्ही गे यादूच ना खावूच ना हांवें वेळ जाला फ्रीज जाला आं ते न्ही फ्रिजीन दवरूंक जाय इफ ते उरले बीन न्ही ते फ्रिजीन दवरूंक जाय तुमी नेक्स्ट डे बीन खावं शकता बरें लागता ते ओके ट्राय करा आतां मार्केटान खूब येता सिजन आतां ते येता न्ही त्या मार्केटान हाडून करून खायात ओके तो जालें न्ही आनी कितें उरला शिवनाथ आं आतां लग्न स्टार्ट आमकांय खूब इनवायट आसा कॅथलीक वेडिंग आं न्ही शिवनाथ खूब म्हणजे म्हाका न्ही अशें कॅथलिकाचें वेडिंग वचपाक खूब लायक अशें बसून ते पळोवपाक तेंचे तेमी डान्स करता बीन न्ही अशें हांव पयलीं म्हणटालें आमकां कोण आपयल्यार पुरो म्हणून पूण आतां एकाच्या फाटल्यान एक हलो आमकां आपयता आतां केन्ना वचूंक जाय कशें वचूंक जाय तें आमचें प्लॅनिंग कित्याक तो फ्री आसूंक जाय न्ही सो ताका लागून वयतले आमी तो नाल्यार हांव तर वयतलें मम्मी घेवन न्ही गे हां आयकता हय तेंच पाप इतलें येता हांगा कार्ड दिवपाक सो वचूंकूच जाय न्ही ताका लागून ओके सो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय Bye. I love you, friends. Please your comments and subscribe to my channel. God bless you all. चला बाय सो बड्डे आसा विश करता हेची काल न्ही एक बड्डे आसलेले म्हाका न्ही लेट धाडले हांवें ऑलरेडी व्हिडिओ घातलेले सो कालचो एक बड्डे आं सो बी लेटेड हॅपी बड्डे वंदना परब विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे वंदना परब आनी आयज आसा बड्डे मेलिसा विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे मेलिसा Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. चला बाय